on the good work that has been done. That is the high command of the BJP which will decide who is the chief minister and how to move forward thereafter. Let the results come. तुम्ही असा सीएम कॅन्डिडेट हांव केन्ना काय अपेक्षा करना. माझं फुल फेथ माझ्या पक्षाचेर आणि माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह आणि सगळे दुसरे वरिष्ठ नेते आसा ते बीजेपीचे. We are in touch with them. They are in touch with us. तुमचं रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली पाहिजे ॲज अ सीएम म्हणून तुम्ही घेतले. What will be your? Let us think of crossing the bridge when we near the bridge. What is the lead that you are expecting? I expect a very comfortable lead. And so चारी constituency तुमचे इथे We are winning all 4 seats. Maybe one of the seats may go to an independent, but he is as good as us only. और तालीम म्हणता तुम्ही. Yes, of course. So he will be also. So it's a hint that you already given. Spoiler. Yes, thank you. All the best. Thank you. Never in my life I had contested without party's support. All the time I had party कार्यकर्ता's network with me and plus party's financial support also. सर पक्ष नसलो हो खंत की राग असा सध्या आताच्या घडी हांव व्हडलो राग धरना. राग धरना पूण खंत निश्चित आसा की एखाद्या मनशाक इतले एसोसिएशन आसून थंड करून कुशीक उडोवप हो खंत ही निश्चित आसा. म्हणजे अशें पक्षान करूंक जायना अशें म्हाका दिसता. तुम्ही सपोर्ट करतले जिंकलेले बीजेपीक वयतले बीजेपीक वाय हायपोथिकेशन पळया बरें कितें खंत ना म्हटले न्ही राग ना म्हटले न्ही. ना रे बाबा सर 2022 तुम्ही राग ना म्हटले न्ही राग ना म्हटले म्हणटकीर खंत आसा. म्हणजे हांवें उबारलो ह्या पक्षाक म्हणजे म्हाजेर आयली म्हणटकीर आय एम रेडी टू फेस नो प्रॉब्लेम. पूण अशें जावंक जायना सामान्यपणे कार्यकर्त्याचेर. सर 2022 ची निवडणूक जी आसा ही जे प्रमुख आमचे नेते आशिल्ले पर्रीकर म्हणा फ्रान्सिस डिसोजा म्हणा यांच्याशिवाय जाता आणि ही आता खरीच अग्निपरीक्षा आसा अशें दिसता तुमकां. तुम्ही त्या भायर नात या निवडणुकीन म्हणजे भाजप बरोबर. सो भाजपची ही अग्निपरीक्षा आसा अशें दिसता तुमकां. अग्निपरीक्षा न्ही खरें म्हणजे भाजपाक अशी ऑपॉर्च्युनिटी केन्नाच मेळूंक ना. कारण ऑल द टायम कशें जाय एंटी बीजेपी ही काँग्रेसीक मेळटाली म्हाका. फॉर द फर्स्ट टायम म्हाका दिसता एंटी बीजेपी वोट्स वेर स्प्लिटेड इंटू 3-4 स्प्लिंटर ग्रुप्स आणि त्यामुळे बीजेपीक स्वीप करपाक अत्यंत बरी संधी असली. भोगडयतात अशें म्हाका दिसता. संधी निवडणुकीनंतर पार्सेकर आणि भाजप याच्यामध्ये सगळं आलबेल होईल सगळं ठीक. आमकां जाय ते दिसता विदाउट टीएमसी नोबडी कॅन डू द गव्हर्नमेंट. कितले सीट सर सपोर्ट बी कोणा करतले सपोर्ट बी कोणा करतले. फुल काउंटिंग जाऊ दे. मिस्टर मारियन आवाज मारता सर काउंटिंग चालू झाले कडे आसा.
Let's free the world from the spell of fear. Let's free the world. We need to find a cure. Let's free the world and the hatred and the pain. Let's free the world from the spell of fear. Let's free the world. We need to find a cure. Let's free the world and the hatred and the pain. Let's free the world from the spell of fear. Let's free the world. We need to find a cure. Let's free the world and the hatred and the pain. Whoa. From the spell of fear. Let's free the world. We need to find a cure. Let's free the world and the hatred and the pain. Hi, this is Denzel. Hi, this is Triska. And we are DNT the band. Well, if you like the song, Please like, subscribe, comment, and share. To the rhythm of the TNT. व्हेरी कम्फर्टेबल. काय कितें अपेक्षीत आसा सर? कसो ओव्हरऑल तुमचो एक्झिट पोल कितें सांगता? आम्ही सांगता की फुल फ्लेजेड बीजेपी सरकार फॉर्म करता. निश्चित जिंकतले आणि भरपूर मार्जिनान जिंकतले ही म्हाका खात्री आसा. कोणाक सपोर्ट करताले, कोणाक सपोर्ट करताले, कितले मार्जिन कितले पडटा, कोणाक सपोर्ट मार्जिन कितले 2000च्या वयर मार्जिन घेऊन हांव जिखून येतलें. बीजेपी सपोर्ट करतली. मॅडम कोणाक सपोर्ट करतली? मॅडम बीजेपी कॅन्डिडेटाक उडोवन बीजेपीक सपोर्ट करतली तुमी? हांव म्हाजे निवडून येतरीच म्हाजे जे समर्थक आसात, जे सपोर्टर आसात, त्यांचे विचार घेऊन निर्णय घेतले. इलेक्ट जाले तुम्ही कोणाचे ऑल द बेस्ट मॅडम. ना सध्या आम्ही तसे काय विचार ना. नंबर पळयता त्या 40 मतदारसंघात जनतेने कसो कॉल दिला तेजेर वचपाचें. कशें पळयता तुमी? कितले मांडणी 4000 आमचे मार्जिन आसतले. लीड आमची आसतली 4000 सावड्डे मतदारसंघातले डेफिनेटली. गोंयान कोणाचे गव्हर्नमेंट फॉर्म जाल्ले अशें तुमकां दिसता? तेच न्ही, असं पेटी बंद आसा. आता रोखडेच तुमकां कळटलें. तुमकां आयडिया ना म्हणटा तुमी काय? ना म्हाका विश्वास आसा म्हज्या कुळदेवाचेर नंदीगेल्यांचेर आनी म्हज्या भक्तांचेर. म्हाका आयज पर्यंत सांबाळला आनी ह्या फावटी सांबाळटा ते बरे लोकांनी साथ दिल्ली आसा. आनी सुरवातेक सांगता म्हजी विटेन दिवची आसा. मार्जीन बऱ्यापैकी मेळटली. हांव पयलीं पासून म्हणटा जे आज पर्यंत मार्जीन मेळना इतली मार्जीन मेळटली सुरवातीक म्हणटा. पूण हांव बऱ्यापैकी जिखतलो. म्हणजे लोकांचेर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. पार्टीक कितले सीट येतले? पार्टीक बऱ्यापैकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन आमी जिखतात. हांव सुरवातीपासून हो स्टेटमेंट करता की एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन हे जिखता आनी हॅट्रिक करता. परत फुडें सरकार स्थापन करता. म्हाज्या सरकार सगळ्यांत चड मार्जिन हेवर मेळटलें तुमकां जाल्यार हे बीजेपी फॅक्टर काय बाबू फॅक्टर? पळय
कितें जाता आज पर्यंत हांव जे पयलीं अनेक इलेक्शनां लढयला ते दुसऱ्या पक्षाचे भाजप पक्षाचे पक्ष खंयचो आसूं म्हाका म्हज्या लोकांचेर विश्वास आसा ज्या ज्या जाग्यार हांव आसा लोकांक म्हाका साथ दिल्ली आसा पक्षाचो साथ आसा सगळ्यांचो साथ आसा पूण लोकांचेर म्हाका विश्वास आसा देवाचेर विश्वास आसा नंदीगणाचो विश्वास आसा आनी लोकांचेर खास करून म्हाका लोकांचो विश्वास जेणे करून म्हजो म्हणजे भारतीय जनता पार्टी काय इंडिपेंडंट गव्हर्नमेंट फॉर्म करता पयलीं पासून हांव सांगत आसा आज पर्यंत कोण सांगता गव्हर्नमेंट भाजप फॉर्म करता एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन भाजप येता जर येद्या कदाचित जर गरज ह्या ठिकाणी पडली जाल्यार सुद्दां अपक्ष आनी बाकीच्या लोकांचो साथ मेळटलो पूण भाजपा म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आसा आमगे कुंकळकारांचेर आनी हे पार्टी बीजेपी जिखता म्हणून कुंकळे आमचे सो अशें म्हणटा की बरी टफ फायट जाला बिटवीन बीजेपी आणि काँग्रेस अशें म्हणटा तुमचें कितें टफ फायट काय ना लोकांक फूल फेथ मुगे दवरला आनी जे डेव्हलपमेंट जे हांवें केलां तेजेर म्हाका लोक रिवॉर्ड हें दितलो अशें म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आसा कुंकळ बीजेपीचे सरकार परत तुमकां दिसता जातलें शिवर 100%. 22+ Yes. आनी सर मिनिस्टर एक्सपेक्टेड दवरताले तुमी निवडून येले जाल्यार Yeah, ते मागीर पार्टी डिसायड करता न्हू हायकमांड पार्टी हायकमांड कितले मार्जिन दिसता तुमकां कितले मार्जिन आहेत म्हणजे हय 1.5 ते 2,000 अशें म्हाका मार्जिन दिसता सर किती जो डेव्हलपमेंट म्हणटा किती डेव्हलपमेंट कमी आसता तर पळय आमगे कुंकळ्या फायर स्टेशन आसा तें हांवें केलां जायतें डेव्हलपमेंट आमगे फारोडा जावं अंडरपास चांदोर तें हांवें करून दाखयलां बीजेपी वचोन नाजाल्यार आमचें कांय काम जायना आतां लोकां डिसिजन वेदर एक्सेप्ट करपाचें ना करपाचें तें लोकां हातीन आसा तें लोक म्हाका आज दाखयतलो म्हाका फूल फेथ आसा कुंकळकारांच्या लोकांचेर म्हाका परत एक फावटी आमदार करता जात्रेन म्हणजे ऑर्गनायझेशन करात या जात्रेन पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी पार्टीच्या वरिष्ठ लोकांनी सगळ्यांचा सपोर्ट केला होता त्यामुळे डेफिनेटली आमचं मत असं बरं थँक्यू ऑल द बेस्ट Yes, tell me. So what is the expectation? Expectation is Expectation, as we have been saying all these days, BJP will form the government. And worst case scenario, we may need a few seats, which I think the independents are going to play a very important role in this election. So how many you are expecting? How many seats you are? I expect a simple majority, but one never knows. It is ultimately people who have voted. Suppose you are short by a couple of seats, then I think there are people who are already gravitating towards the BJP. They are meeting us. They are in talks with us because they know only BJP can do something because you have the same BJP government at the center. We need the funds for development. We need the funds for the schemes. We need to carry on the good work that has been done. That is the high command of the BJP which will decide who is the chief minister and how to move forward thereafter. Let the results come. तुम्ही असा सीएम कॅन्डिडेट हांव केन्ना काय अपेक्षा करना माझो फुल फेथ माझ्या पक्षाचेर आणि माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह आणि सगळे दुसरे वरिष्ठ नेते आसा ते बीजेपीचे. We are in touch with them. They are in touch with us. तुमचं रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली फाल्यां एज अ सीएम म्हणून तुम्ही घेतले what will be your Let us think of crossing the bridge when we near the bridge. what is the lead that you are expecting? I expect a very comfortable lead. And so चारी constituency तुमचे तिकीट We are winning all 4 seats. Maybe one of the seats may go to an independent, but he is as good as us only. और तालीम म्हणता तुम्ही. Yes, of course. So he will be also. So it's a hint that you already given. Spoiler. तुमचे व्यक्तिगत एक्झिट पोल हांव जिखतलो शुअर जिखतलो. सर चॅलेंजिंग आशिल्ली अंदूची निवडणूक तुमकां हय कारण पक्ष नासलो माझ्या बरोबर त्यामुळे आय हॅड टू स्टार्ट फ्रॉम झिरो आणि पक्ष नासलो एक आणि लास्ट मोमेंट जालें न्ही. आय नेवर थॉट नेवर इन माय लायफ आय हॅड कॉन्टेस्टेड विदाउट पार्टीज सपोर्ट. ऑल द टायम आय हॅड पार्टी कार्यकर्ताज नेटवर्क विथ मी अँड प्लस पार्टीज फिनान्शियल सपोर्ट ऑल्सो. सर पक्ष नसलो हो खंत की राग आसा सध्या आताच्या घडीत. हांव व्हडलो राग धरना हांव राग धरना पूण खंत निश्चित आसा की एखाद्या मनशाक इतले एसोसिएशन आसून थंड करून कुशीक उडोवप हो खंत ही निश्चित आसा. म्हणजे अशें पक्षान करूंक जायना अशें म्हाका दिसता. तुम्ही सपोर्ट करतले जिंकलेले बीजेपीक वयतले ते वाय हायपोथिकेशन पळया बरें खंत ना म्हटलें राग ना म्हटलें न्ही
ना रे बाबा सर 2022 सर तुम्ही राग ना म्हटलं नाही, राग ना म्हटलं म्हणते खंत आसा म्हणजे हांवें उबारलेल्या पक्षाक म्हणजे म्हाजेर आयली म्हणटकच आय एम रेडी टू फेस, नो प्रॉब्लेम. सर पूण अशें जावंक जायना सामान्यपणे कार्यकर्त्याचेर. सर 2022 ची निवडणूक जी आसा ही जे प्रमुख आमचे नेते आशिल्ले पर्रीकर म्हणा, फ्रान्सिस डिसोजा म्हणा यांच्या शिवाय जाता आणि ही आता खरीच अग्निपरीक्षा आसा अशें दिसता तुमकां. तुम्ही त्या भायर नात या निवडणुकीन म्हणजे भाजप बरोबर. सो भाजपची ही अग्निपरीक्षा आसा अशें दिसता तुमकां. अग्निपरीक्षा न्ही, खरें म्हणजे भाजपाक अशी ऑपॉर्च्युनिटी केन्नाच मेळूंक ना. कारण ऑल द टायम कशें जाय, एंटी बीजेपी ही काँग्रेसीक मेळटाली म्हाका. फॉर द फर्स्ट टायम म्हाका दिसता एंटी बीजेपी वोट्स वेर स्प्लिटेड इंटू 3-4 स्प्लिंटर ग्रुप्स आणि त्यामुळे बीजेपीक स्वीप करपाक अत्यंत बरी संधी असली. भोगडयतात अशें म्हाका दिसता. संधी निवडणुकीनंतर पार्सेकर आणि भाजप याच्यामध्ये सगळं आलबेल होईल, सगळं ठीक होईल. मी काय भविष्य वेता नाही, त्यामुळे काय कधी होईल सांगता येत नाही. नेमकी पार्सेकर निवडून आल्यानंतर काय भूमिका घेणार आहेत? बघा, राज्याच्या हिताच्या दृष्टीनं जे काय आवश्यक असेल हे मी निश्चित करीन. तर तुमका कोण मेळपाक येयल्ले तुमकडे? तुमच्यासारखे कितले जाण मेळटात फॉर्म करपाक गाडी आमकां जाय ते दिसता, आमकां जाय दिसता. विदाउट टेम्स नोबडी कॅन डू द गव्हर्नमेंट. कितले सीट? सर सपोर्ट बी कोणाक करता? सपोर्ट बी कोणाक करतले? काउंटिंग जाऊ दे. मिस्टर मारियन हवाली मारियन सर काउंटिंग चालू झाले कडे आसा. सर एकच नका रे. मतदारसंघाचे जे लोक आसात त्यांची म्हाका भरपूर साथ आसा आणि म्हाका आज विश्वास आसा की हांव आयज निवडणूक निश्चित जिखतलें आणि भरपूर मार्जिनान जिखतलें ही म्हाका खात्री आसा. कोणाक सपोर्ट करताले? कितले मार्जिन कितले कोणाक सपोर्ट? मार्जिन कितले? 2000च्या वयर मार्जिन घेऊन हांव जिखून येतलें. बीजेपी सपोर्ट करतली? मॅडम कोणाक सपोर्ट करतली? मॅडम बीजेपी कॅन्डिडेटाक उडोवन बीजेपीक सपोर्ट करतली तुमी? हांव म्हाजे निवडून येतरीच म्हाजे जे समर्थक आसात, जे सपोर्टर आसात त्यांचे विचार घेऊन निर्णय घेतले. इलेक्ट जाले तुम्ही कोणाक? ऑल द बेस्ट मॅडम. ना सध्या आम्ही तसे काय विचार नाही. नंबर पळयता त्या 40 मतदारसंघात जनतेने कसो कॉल दिला त्याचेर वचपाचें. कशें पळयता तुमी? कितले मागणी? 4000 आमचे मार्जिन असतले. लीड आमची असतली 4000 सावड्डे मतदारसंघातले डेफिनेटली. गोंयान कोणाचे गव्हर्नमेंट फॉर्म? ह्या कोटी समजते बरेच लोकांनी साथ दिल्ली आसा आणि सुरवातीक सांगता म्हजी इंटेन इतली आसा. मार्जिन बऱ्यापैकी मेळटली. हांव पयलीं पासून म्हणटा जे आज पर्यंत मार्जिन मेळना इतली मार्जिन मेळटली सुरवातीक म्हणटा, पूण हांव बऱ्यापैकी जिखतलो म्हणजे लोकांचे म्हाका पूर्ण विश्वास. सो पार्टीक कितले सीट येतले?
पार्टीक बऱ्यापैकी ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटीन आम्ही जिंकतात. आम्ही सुरुवातीपासून हो स्टेटमेंट करता की ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटीन हे जिंकता आणि हॅट्रिक करता परत पुढे सरकार स्थापन करता भाजप. सरकार सगळ्यांत चड मार्जिन हेवर मेळटलें तुमकां जाल्यार हे बीजेपी फॅक्टर काय बाबू फॅक्टर? पळय कितें जाता आज पर्यंत हांव जे पयलीं अनेक इलेक्शन लढयला ते दुसरे पक्षाचे आसता भाजप पक्षाचे पक्ष खंयचो आसूं म्हाका म्हणजे लोकांचेर विश्वास आसा. ज्या ज्या जाग्यार हांव आसा लोकांक म्हाका साथ दिल्ली आसा. पक्षाचो साथ आसा सगळ्यांचो साथ आसा पण लोकांचेर म्हाका विश्वास आसा. देवाचो म्हाका विश्वास आसा. नंदीगणाचो विश्वास आसा आनी लोकांचे खास करून म्हाका लोकांचो विश्वास जेणे करून म्हजो म्हणजे गव्हर्मेंट फॉर्म करता पयलीं पासून हांव सांगत आसा. आज पर्यंत कोण सांगता गव्हर्मेंट भाजप फॉर्म करता ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटीन भाजप येता. जर कदाचित जर गरज या ठिकाणी पडली जाल्यार सुद्धा अपक्ष आणि बाकीच्या लोकांचा साथ मेळटलो. पण भाजपा सत्ता परत हॅट्रिक करता जे गोंयाक कुंकळकारांचेर आनी ए पार्टी बीजेपी जिखता म्हणून कुंकळे आमचे. सो अशें म्हणटा की बरी टफ फायट जाल्या बिटवीन बीजेपी आणि काँग्रेस अशें म्हणटा. तुमचें कितें? टफ फायट काय ना. लोकांनी फूल फेथ म्हणजे दवरला आनी जे डेव्हलपमेंट जे हांवें केलां 22+? आणि सर मिनिस्टर एक्सपेक्टेड दवरताल तुमी निवडून येले जाल्यार? ते मागीर पार्टी डिसायड करता न्हू. हायकमांड पार्टी हायकमांड. कितले मार्जिन दिसता तुमकां? कितले मार्जिन आहेत? म्हणजे हय 1,500 ते 2,000 अशें मार्जिन दिसता. सर किती जो डेव्हलपमेंट म्हणटा किती डेव्हलपमेंट कमी आसा तर? पळय आमगे कुंकळ्या फायर स्टेशन आसा तें हांवें केलां. जायतें डेव्हलपमेंट आमगे फारोडा जावं अंडरपास चांदोर तें हांवें करून दाखयलां बीजेपी वचोन. नाजाल्यार आमचें कांय काम जायना. आतां लोकां डिसिजन वेदर एक्सेप्ट करपाचें ना करपाचें तें लोकां हातीन आसा. तें लोक म्हाका दाखयतालो. म्हाका फूल फेथ आसा कुंकळकारांच्या लोकांचेर. म्हाका परत एक फावटी आमदार करता. वारे आसा आतां जर एक आत्तां जर एक हाजें गलाटाची जर एक वटेन जर काँग्रेस हातीन जाल्यार डेफिनेटली बीजेपीच्या सायडीन वारे आसा. तुमकां दिसता काणकोणां तुमचें कशें? काणकोण डेफिनेटली हांव जिखता. I expect a simple majority, but one never knows. It is ultimately people who have voted. Suppose you are short by a couple of seats, then I think there are people who are already gravitating towards the BJP. They are meeting us. They are in talks with us because they know only BJP can do something because you have the same BJP government at the center. We need the funds for development. We need the funds for the schemes. We need to carry on the good work that has been done. That is the high command of the BJP which will decide who is the chief minister and how to move forward thereafter. Let the results come. तुम्ही असा सीएम कॅन्डिडेट हांव केन्ना काय अपेक्षा करना. माझा फुल फेथ माझ्या पक्षाचेर आणि माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह आणि सगळे दुसरे वरिष्ठ नेते आसा ते बीजेपीचे. We are in touch with them. They are in touch with us. तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली फाल्यां एज अ सीएम म्हणून तुमी घेतले. What will be yours? Let us think of crossing the bridge when we near the bridge. What is the lead that you are expecting? I expect a very comfortable lead. And so चारी constituency तुमचे We are winning all 4 seats. Maybe one of the seats may go to an independent, but he is as good as us only.